शेट्टी व्हीलचेअर देसाई यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करपायचे. स्नेहा मिराशी तांकां मागता गुरुप्रसाद पावसकर यांचे स्वागत करपाचे. अर्चना मागता श्री आयज आम्ही मोरमुगांव तालुक्यान भितर सेवा पखवाडा म्हणजे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस आमचे सगळे सेवेचे हे आसात भारतीय जनता पार्टीचे ते आम्ही लोकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात. खंय तरी क्लिनिनेस ड्रायव्ह, खंय तरी आमचे वॉटर बॉडीज क्लीन करपाचे, खंय तरी आमच्या दिव्यांगा खातीर काम करपाचे, आणि कितें वर्कशॉप करपाचे, कौशल्य करपाचे, महिला खातीर काम करपाचे. जे भारतीय जनता पार्टीचे 4 प्रमुख कार्यक्रम म्हणजे आमचे महिला सशक्तीकरण, आमचे युवा सशक्तीकरण, तसेच गरीब कल्याण, आणि आमचे कौशल्य असतले, दिव्यांग असतले, अशा अनेक क्षेत्रां भितर महिला मुखार हाडप, युवा शक्तीक मुखार हाडप, गरीबाचे कल्याण करप, दिव्यांगा खातीर एड्स अप्लायन्सीस दिवप. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आम्ही आयज मोरमुगांव तालुक्यान भितर केल्लो आसा. गोंयच्या प्रत्येक तालुक्या भितर दिव्यांगाचे कॅम्प आम्ही लायले, आणि तातूंतल्यान आमचे जे दिव्यांग भाव भयणी आसात तांच्या आयुष्यान भितर साधारणतः एक बरो सन्मानाची वागणूक, आणि तांकां दिव्यांगाचेर ओव्हरकम करपा खातीर जे डिव्हायसीस लागता, अप्लायन्सीस लागता, इन्स्ट्रुमेंट लागता, इम्प्लांट लागता, हे सरकारा तर्फे दिवपाचो प्रयत्न करतात. आयज आमचे मदीं आमचे वास्कोचे आमदार श्री दाजी साळकर आसात, आतांच संकल्प आमोणकर आमचे मोरमुगांवचे आमदार आशिल्ले, तशेंच आमचे गुरुप्रसाद पावसकर दिव्यांग कमिशनर आसात, तशेंच सुखाजी सर जे तांचे कडेन ही जबाबदारी दिल्ली आसा, आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर, शमी साळकर, चोपडेकर, काउन्सिलर्स आसात. या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान आज सुंदर असो कार्यक्रम ह्या मोरमुगांव क्षेत्रांत भितर जाल्लो आसा. परत एक फावटी असे कार्यक्रम आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे जावपाचे ठरलेले आसा 9, 10, 11, 12 पणजे हांगा आयनॉक्स आसा ती ईएससीच्या कॉम्प्लेक्सान भितर. ती म्हाका दिसता हजारांनी लोकांक परत एक फावटी हे एड्स अप्लायन्सीस डिव्हायसीस आम्ही परत एक फावटी उपलब्ध करतले. म्हणून गांवागांवान वचपाचे आणि गांवच्या सगळ्या दिव्यांग लोकांचे सर्वे करप, आणि एक सेन्सस निर्माण करप, एक डेटा कलेक्शन करप, आणि तातूंतल्यान परत एक फावटी दिव्यांगा खातीर अनेक अभिनव असे प्रकल्प संकल्प घेऊन आम्ही येतले. परत एक फावटी हांव दाजी साळकर आणि संकल्प आमोणकर आणि हो कॅम्प घडून हाडलो म्हणून त्यांच्या मना काळजांतल्यान खूप खूप देव बरें करूं. सर तुम्ही उदकाचे बारे सांगताले न्हू 10 दिसांनी येवपाच्या? हय, हांव एक मुरगांव तालुक्यान भितर परत एक फावटी सगळे इंजिनियर्स घेवन येतलो, आणि आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसात तांकां घेवन येतलो, आणि जे तांचे पेंडिंग प्रकल्प आज अडखळून उरलेले आसात ते परत एक फावटी मार्गाक लावन मुरगांव तालुक्याक भितर कसलेच प्रकारची उदकाची शॉर्टेज येवपाक जायना हाचेर परत एक फावटी सगळी डायरेक्शन दितलो. आणि म्हाका दिसता की येता ते 1.5 वर्साच्या भितर मुरगांव तालुक्यात कमीत कमी 18 तास उदक येवपाक जाय हे प्रयोजन आम्ही करतले. सर खंय तरी तुम्ही अर्ली डिटेक्शनाचे उलयल्ले. अर्ली डिटेक्शन म्हणजेच आम्ही आमच्या घरान भितर एखादे वेळ दिव्यांग आसा जर जायत जाल्यार ती स्टिग्मा लावन घेनासतना, कमतरता पळयनासतना आमचे सगळे इन्फॉर्मेशन सेन्ससा भितर दिवपाचे, जाणे करून एक अर्ली डिटेक्शन जाले जर जायत जाल्यार दिव्यांगांतल्यान भायर पडपा खातीर जे मेडिकल एड्स लागतले, मेडिकल ट्रीटमेंट लागतलो, किंवा ताका एक असिस्टिव्ह डिव्हायसीस लागतले, इनोव्हेटिव्ह डिव्हायसीस लागतले, हे सगळे जर दिले जर जाय ते दिव्यांगांतल्यान भायर येवपाक शकता. म्हणजे ती एज जाता तेन्ना एखादे वेळ उलोवपाक येना, उशीर जाल्लो आसा, आयकुपाक येना, म्हणून जर लोकांक आमच्या पेरंट्सांक कळ्ळे, किंवा ताका आनी कसले जर सिम्पटम्स आसा जर ते अर्ली डिटेक्शन जाले जर जायत तातूंतल्यान भायर सरपाचे खूप चान्सीस आसा. म्हणून म्हज्या पेरंट्सा कडेन मागणी आसा की अशे कमतरता समजनासतना मुखार यात, आणि आमचे हे ट्रीटमेंट जावं डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क साधात, आणि तातूंतल्यान कावन्सिलिंग जातलें, तातूंतल्यान ट्रीटमेंट जातलें, तातूंतल्यान बरे डिव्हायसीस येतले, आणि तातूंतल्यान ते भायर पडपाक शकतले. जो ब्रिज हा पळय ते वॉटर रिसोर्सेस बॉडी आसा सो तेजे बोटीचे एक्सप्लेन अजून पर्यंत म्हाका खबर ना. आय विल टेक द इन्फॉर्मेशन अँड नेसेसरी थिंग्स टू इम्प्रूव्ह अपॉन द सप्लाय ऑफ वॉटर, and if it is an obstruction creating problems for the people, we will try to get a solution on that.
भाई रोरो फेरी पॉसिबिलिटी हा. दोना पावल टू तो आम्ही परत एक फावटी इव्हॅल्युएट करतात. आम्ही एक प्रकल्प दिल्लो आसा सेंटराक, जो आम्ही वॉटर मेट्रो म्हणून करतात. त्या हातून भितर एखादे वेळ आमकां रोरो फेरीज ह्यो दोना पावल टू पणजे जाले जर जायत, इट विल इज द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. रस्त्यावेलो ताण कमी करतले, रस्त्यावेले ट्रॅफिक कमी करपाचे आमच्या कन्सिडरेशना भितर आसा. अँड डेफिनेटली हांच्या सगळ्यांची मागणी आसा जर जायत, वी विल लुक अपॉन दॅट. कारण खूप प्रयत्न केल्लो आसा आणि मागणी केल्ली आसा आणि आम्ही तांकां एश्वरी बी केल्ली आसा. आनीच 17 तारखेर आपलो वाडदिवस गेलो, त्या निमित्तान एक सेवा पखवाडो म्हणजे 15 दिसांचो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक हातून करत आसा आणि खूप बरें दिसता. आमी आमचो ऑनरेबल सीएमाचो बर्थडे सेलिब्रेट न करता लोकां भितर वचून तांची सेवा करप आणि तांकां जाय त्यो वस्तू दिवप, नाल्यार तांची सेवा करप, हेच आमचे ध्येय आसा. आणि त्या अंतर्गत चालूच तुम्ही पळयलें की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो आम्ही कार्यक्रम केलो. पयर आमी ट्रेनिंगां केली, रोखडोच हेल्थ कॅम्प आसा, मागीर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा, फाल्यां फिट इंडिया मुवमेंटा अंडर रन आसा. आज दिव्यांगा खातीर मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एक 60-70 लोकांक आमी आज हांगा व्हीलचेअर्स दिता, हियरिंग एड्स दिता, वॉकर्स दिता, वॉकिंग स्टिक्स दितात. अश्यो खुबश्यो 1,000 रुपया 1,000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट. 1,000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सगळ्या हातूनसून आमी फक्त समाजापर्यंत पावोवपाक करता, लास्ट मनशापर्यंत पावोवपाक वयता. जंय आमी पयलीं म्हणजे कोणूच पावनाशिल्ले, तो आज भारतीय जनता पार्टीचा सरकार आमी अंत्योदय म्हणटात ना, लास्ट मनशापर्यंत पावून आमी घराघरांनी वचून आमी हे तांकां पावोवपाचो प्रयत्न करता. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचे खरोखरच अभिनंदन करता. तेन्ना जेन्ना पसून तांणी ह्या हाचो ताबो घेतला सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो आणि ह्या हाचो स्टेट कमिशन फॉर डिसेबिलिटीज तांकां ताबो तांचे कडेन घेतला, तेन्ना एक रेव्होल्युशन म्हणटा तशें गोंया भितर जाल्लें आसा. आमी पयलें की हाचे पयलीं आमी केन्ना आयकूंक पसून ना की दिव्यांगा खातीर कितें कार्यक्रम जाताले. केन्ना एक दीस दोन कोणी व्हीलचेअर दिताले आणि ते सोंपताले थंय विशय. पूण आज ह्या दिव्यांगा खातीर आज आमी स्पेशल ऑलिम्पिक्सा खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता थंय वचून म्हणजे स्वतः आपल्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून तांच्या खातीर ती सेवा थंय केली. आमी पर्पल फेस्ट करता, जाण्या भितर गोंयभरांतल्यान न्ही देशभरांतल्यान लोक आज थंय येवन ताचो फायदो घेतात. म्हणजे वेगळे वेगळे उपक्रम थ्रू आमी वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप डिसेबल्डा खातीर आज गोंया भितर हाडली आनी आमकां सगळ्यांक तांणी दाखोवन दिलें. आज आमी दिव्यांगा खातीर हे करतात, व्हडली सर्वे जावपाची आसा ती चालू आसा. म्हणजे आयडेंटिफाय करून तांकां प्रत्येक जाणांक जे जे कितें तांकां वस्तू मेळपाक जाय नाल्यार तांकां कितें गरज आसा ते पावोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचे खरोखरच मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता. आमचे ऑनरेबल सीएम डॉ प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक लास्टाक खंय गेले की तांचो सपोर्ट नासलो जाल्यार ह्या सगळ्या गोष्टी जावंक शकना. आनी त्या खातीर आज हो सेवा पखवाडा जो आसा तो आमी लोकां मदीं सेलिब्रेट करता. लोकांच्या गरजो कितें आसा ताजे भितर आमी सेलिब्रेट करता. हांगा गुरुबाई पावसकर आसा जो स्टेट कमिशनर आसा आमच्या पर्सन विथ डिसेबिलिटीचो. एक सुंदर काम आज मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर आणि स्टेट कमिशनर करता. आणि ह्या हाचो फायदो म्हणजे आज सगळ्या दिव्यांगांक तर जाताच, पूण आमकां पसून एक खंय तरी लोकांपर्यंत पावपा खातीर तांची सेवा करपाची संधी मेळटा. ऑनरेबल मिनिस्टराचे परत एकदा अभिनंदन करता. गुरु पावसकर जो स्पेशली हो डिपार्टमेंट असो आसा की हो डिपार्टमेंटान पेशन्सूय खूप जाय आणि तुका पयली उमेद आसपा जाय तांच्या खातीर कितें करपा खातीर. ह्या दोनूय म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराच्या अंडर लिडरशिपीच्या अंडर गुरु पावसकर सर आणि ते एक सुंदर काम गोंया भितर आज चलिल्लें आसा. तांचे अभिनंदन करता. आणि हाचेय फुडें आमी तांचे कडेन मागला की अशेच जे सर्वे जातकूच जे जे हांकां कितें गरज आसता नाल्यार डिवायसीस घेवपाचे आसा ते घेवपाचे कार्यक्रम जावचे. सर दिव्यांगा लागून एक्सेसिबिलिटी चडपा आनी स्वतंत्र आमी आतां रोखडेंच स्वतंत्र पाताचें काम स्टार्ट जातलें आणि ताका पासून आमी दिव्यांग फ्रेंडली तो स्वतंत्र पात जातलो हाची पुराय काळजी घेतल्या. तशें डिझायनूय तसोच केल्लो आसा. सो दीस गव्हर्नमेंट हो दिव्यांग फ्रेंडली गव्हर्नमेंट आमी पुराय करतात आणि सगळ्या कडेन जंय जंय कमी आसा थंय पुराय करपाचो आमी प्रयत्न करतात. सर एक इश्यू तुम्ही असेंब्लीत रेज केला, सरान सांगला की 18 वरांची उदकाची एक्सेसिबिलिटी मेळटा. आमी खूब विशय सरा कडेन मांडिल्ले आसा आणि सगळ्यात महत्वाचो म्हणल्यार आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉटर टुरिझमाचेर खूब भर दिता. तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगला की पयलीं पासून आमी आयकता की मुरगांव टू दोनापावल एक सिलिंग करचो नाल्यार आनी कितें करचें. सो आमी मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केला जी वॉटर मेट्रो येतली ती पयली वॉटर मेट्रो आमच्या वास्को भितर फ्रॉम मुरगांव टू दाबोलीम हांगा दोनापावल स्टार्ट जावची, जाणे करून आमच्या रस्त्यांचेर लोड कमी जातलो
आणि लोकांक फ्री बरो बरो ट्रान्सपोर्ट फास्ट ट्रान्सपोर्ट कन्व्हिनियंट ट्रान्सपोर्ट मेळटलो मंत्र्याकडे मागता की तुम्ही वास्को आमचे एंडाक पडटा म्हणून आमचेर चड कोण लक्ष दिवपाक वचना पण तुम्ही लक्ष प्रत्येक टाइम आमचे दिल्ले आसा आमकां प्रत्येक मदत केल्ली आसा म्हणून तर तुमचे कडल्यान आमची अपेक्षा वाडल्या आणि खंय तरी आमकां दिसता की वॉटर मेट्रोचो पयलो प्रोजेक्ट जो गोंयान येतलो तो मुरमुगांव टू दोनापावल हो रूट जावन So, आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदे साहेब धन्यवाद म्हणटा तेणे जी इनिशिएटीव घेवन आनी तेंच्या बरोबर आमचो पवस्कार तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आयज आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात जो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाच्या अंडर आमचे खुबशे लोक जे आसा आमी स्पेशली तांकां दिव्यांग म्हणटा जे थोडे आमचे बेड रिडन आसा थोड्यांक जी गरज आसा इक्विपमेंटाची ते डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागून जे आमकां तुमी आमच्या तालुक्यान हो प्रोग्राम घडोवन हाडल्या कारण तुमचे खरेंच हांव आभारी आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या सगळ्या ह्या तालुक्याच्या लोकांक मेळटलो तेजे भितर मुरमुगांव जावं वास्को जावं दाबोळी जावं ते आमचे कुट्टाळी जावं तांकां सगळ्यांक हो बेनिफीट मेळटलो आनी तेज्या लागून आयज तुमी सगळीं जाण हांगा येयलेले आसा जो आमच्या सुभाष फळदेसांच्या तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हे सगळे डिस्ट्रिब्युशन हांगा जातलें तेज्या लागून परत एकदां हांव आमच्या मंत्री श्री सुभाष फळदेसांचे आनी पावसकर सरांचे हांव खरें मनान धन्यवाद म्हणटा हो कार्यक्रम तेंच्यांनी हांगा आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटीन घडोवन हाडलो धन्यवाद.